जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर दुसरे फावटी जोनाक पावले. उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक फाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान चलोन वचोंक 3 दीस लागतले. जोना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचोन अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोनये वस्त्रां पांगुरली. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट चालीक फाट केली हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुजो वाटो म्हाका शिकय. तुज्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. तुजी जाणवाय म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हज्या तारणाचो देव. तुजेर हांव सदांकाल भरवसता. श्लोक. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुजे काकुळतेचो उगडास धर. ससनातावन तुवें दाखयल्लो मोग मनांत धर. म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उगडास धरिनाका. बागार तुज्या बरेपणाक लागून मोगान म्हजो उगडास कर. श्लोक. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत. पातक्यांक तो खरी वाट दाखयता. कालत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता. दुबळ्यांक आपली वाट शिकयता. श्लोक. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावांनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोटवो जायत आयलो. देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेले बरी जियेसय. रडतल्यांनी रडा नातलेले बरे. कुशाल करतल्यांनी कुशाल करिनातले बरी. आनी विकतें घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेले बरी जियेसय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपायोग करतल्यांनी तांचो उपायोग करिनातले बरे जियेसय. कित्याक ह्या संवसाराचें भायलें स्वरूप नपयस जावन येता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सांत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जुवांक धरण बंदेंत घाल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो. देवाचे राज्य लागीं पावला. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. गलिलेया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमोंक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले.
ते सरोवरांत जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय चिक्के मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. ते आपल्या मचव्यार जाळां सामा करतले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावराड्या सांगाता मचव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हें, वाकाने तुका क्रिस्त.